इथे हांव अशींची एक राऊंड पेंटेक वचून येता. ऐकली वे कसं ना पेंटेक वा कसं काम असतो का? काय नाही ते अशींची एक राऊंड वचून येता. सुमार दिवस झाले घरकडे बसून बोर झालं. अशी इंची पेंटेक वचून येवची जाल्यार रे त्या नमुने भंगार तू कसं घालून घेतला गळ्याक त्या पर अगत्यच वा. आता त्या पिक पॉकेट करताल पुरा जन चढ जाला. तू पळे नी न्यूज अंत पुरा पेपर अंत पुरा सद्दा येता असं. तशी काही जाय नाही ते तुम्ही भिऊ नका ते. आणि ते पेंटे गेलतना कोणी गुर्ताच म्हणल्यारी ती होड्डस्तिके माये सकड म्हणल्यारी मेगेल गळो पळयता. कसं नाही घाल नी जाल्यार म्हाका एक मून कोण पळयती तस तिकून घालचे. कसा की मारती तुम्ही बायल मनशांक एका बंगाराचे पिश्या कसं नाही तो कसं नाही चढ होऊन जाल्यार मात्र म्हाका सांगच्याक ना. हां हां जायत आता दाळीत कोण दवरला जेव्हा ती गुंडाक जेव्हा भूक जाल्यार एक तुम्हीच वाडती आणि हांव अर्ध घंटे येता. तू गेला अर्ध गंटे म्हळ्यार एक 3 गंटे पुणे आसकी म्हणून निमगेला रे तई वाटते रे विट्टू माम मेळ्ळो अन्नेकली माई मेळ्ळी तांगेलो टुल्लोंगेन टायम गेल्लेले कळ्ळी म्हणून सांगता. त्या सगळं कसं नाही असो तू आता बंगारची की जाग्रते देता. तू मिस जाल्यार वाडना बंगार एक मिस जायना शिपळोंगे वापास तितलं बंगार करून घालच्याक म्हाका सांबाळो रे कांय चढायची न्ही थंय कळ्ळें वा. आ कसं ना हांव मिस जाल्यार वाडना बंगार मिस जावचे ना जनवा. हांवची मिस जाल्यार रे तुम्ही कोणाल खातीर बंगार करसूचे. मेगेल तसल बायल मेळटो तुमकां नेकली. जायत जायत हांव मागीर येवन उलयतां. पळयलींच न्ही तुम्ही हांव ते अशी सांगिलें ती ते सिरियस घेतली आनी त्यान अशी हिक्क कोण उकळून व्हरू जाता. पळय रे हें कशें रे कॅरेटाक. कॅरेट वा कॅरेट किलोक 50 माये दाय ठीक आहे उणी कोण दी रे. उणी म्हळ्यार एक 5 रुपये उणी करूं माये ताजे की उणी करूं जायना. आता हें पण पावस पुरो येवन मस्त लॉस जाला न्ही तशी. 50 रुपये चड जाल रे. 50 रुपयाक तर 2 किलो दिता विट माम. हांव थंय वता. हें माई खाली बंगार घालून शो करूं काय की म्हूण हांगा. हो पातळी माई काय नाही अप्रूप. आणि कसं विशेष काय ना गो अशीच आयलेले घरकडे बसून बोर झाले ताका एक राऊंड घालूच्या म्हणायली. हो होय वे माये माये बंगार भारी लायकस खंय करेल माये. त्या बंगरा अंगडीत करेल गो. होय वे माये माये मेगेले गे कष्टाळी हेंची डिझायनस माये सेम डिझायन कितले जाल माये हा कोटू. आणि ते ताळी ते भारी लायक जाला. मेगेले वरे एक लक्ष्मी पेंडंटाचेच माये ते वरे मेगेले पुत्तान करूसून दिलेले कितले म्हण गोत ना. हाक एक 5 पवन जाल की म्हण गो. आनी एक 2 आसा लक्ष्मी पेंडंटाचे आनी एक घाजी गो ते कोयना कोयना म्हणके डिझायन येता पळय ताजे एक नेकलेस आसा. हो होय वे माये हांव हांगा पेंटेकान येतान घालची ना खंय फंक्शन वतान मात्र घालचे. जायत माये हांव आनी येता. हांव हें मायेकच उकोळून घेवन व्हरता. तिगेल घरकडे रे सुमार बंगार आसके एक उकोळून व्हेल्लो रे हांवच एक ज्युवेलरी शॉप ओपन करीत. हे तू कोण मारया कसं करतास तू. मेगेल गळ्यात कसला हात घालता असा. म्हाका पळयल्यार रे कळना तुमकां हांव एक चोर म्हूण सांगून नोत्तू येया मेगेल ऑटो. पोलीस गिलीस म्हूण बॉम्ब मारला रे तुमकां हांव ना म्हूण कोण सोडता पळया. अयो देवा कसं न्ही मेगेल बामणान सांगील म्हाका हें सकट घालून वचूं नाका म्हणून. अयो कसं करचें तूं येता म्हाका उकळून व्हेलें रे मेगेल बामूण म्हाका राखतो आसता मू. हांव एक अर्ध घंटे येता म्हूण सांगून आयला. पाप मेगेल चेरडाक भूक जाला की म्हणून बामणाक रे सांगून आयला हांव जेवती म्हणून. आनी ते सीट आनी तशी वेस्ट जाता मू कसं करचें. एक काम कर तू मेगेल ओटू आमगेल घरकडे यो रे. तुवें खंयचे नमुने बायल मनशी माये
किडनॅप करता लगेच घरकडे या म्हणून सांगून आपेतास शे म्हाका न्ही तुगे लोट चड पंचायतीक मारूक टायम ना न तू मुगे लोट टोक्यो तुमगेले गळ्यान तशील पुरा बंगार हांव आतां काडला न तूच म्हाका सांगाची तुमगेल घरांत आनी खंय खंय बंगार दवरला म्हणून ते हांव किचनान तू खंयची डब्यान दवरला खंयची डब्ब म्हूण समोर घसणार थंय एक 4 बंगार आसा तितले न्ही आनी काय सुमार आसा विंगड विंगड कुडान खंय खंयची पोटली कोण दवरला रे ताका सांगेल तुका आमगेले घराक यो पुरा घेवन वचता म्हणून खंयची न मने बायल मनशे माये तुमी हांव पळय न्ही तुमगेले तसल बायल मनशेक एक चुरू भंय म्हणचे ना एक रवडी लोट उल्लोच रीत वे हें तुमकां गोतस वा मुगेल वेर कितले केसीस पेंडींग आसा म्हणून हांव एकलो व्हड क्रिमिनल म्हणून हांवचे सांगता दिलात तुमकां हो हुई बा आसो त्या सकट सोडी न्ही रे तुकी हे इतलें व्हड पेंटन तूं हें घर कशी मेळ्ळें मरे ह्या भाड्याक आनी हा कितलें भाडें हें भाडें भरचें तितलें चोरी करता तूं हें एक लायक बिजनेस की म्हण न्हय कितलें शिकला रे तूं आनी दिसाक कितले घराक चोरी करता आनी कितले घंटेले स्टार्ट करता तूं हें पुरा चोरी करूक तुका ಹೊರಡಿಗೆ जमोजाला की कसाला निमगिल म्हळ्यार रे हे रूम पळय कितले गलीज आसा हेची चंद कोंद वंगेवेत ना तुगेला आनमन तितले कश्टार शिकयला तुका तूं पळयला चोर जाला मरे तुगेला आनम्मा कितला आश आशिल्ली की पाप पूत तें जावका हें जावका म्हण तूं हांगा लायक कोण चोरी करनासा न्हय ओ थंय पळ रे 6 घंटे जाले तुगेले टीव्ही आसना मातशी की ऑन करता की तुका हांगा खंयचे खंयचे चॅनल येता म्हगेले एक सिरियलाचो टायम जालो रे तिके घालून दिता तूं खंयचे खंयचे सिरियल पळयता क्रिकेटिस्ट की म्हण न्हय तुका पयरची मॅच पळयली की तुवें आनी कसन कसन प्रोग्राम येता तुगेल्यान तुका हे टीव्ही सोडल्यार आनी कसन एंटरटेनमेंट पेपरान जेव्हा तुका फोट आयला की खंयचे पेपर हाडचे हांगा उदयवाणी की प्रजावाणी की विजय कर्नाटक खंयचे हाडता तुवें ए खंय वतास रे तिके राब आयक हांव उरलोचें रब्बाचें हांगा तुमी हांव कसलेक वतास म्हणून आत्त दाखयत तुमकां हांगा पळया हांव कसन हाडला म्हणून आनी एक उत्तर तुमी तोंडा दाखोवन भायर काडला रे शूट करून उडयत तुमकां अय्यो एक उरले इल्लेक तेशी करता मो माराय तूं हांगा दी तिके पळय तें कशी करचें म्हणून बालू माम हो पंकजा माई यो यो तुमी पातोळीक पळयला की हो होय बालू माम हांव पळयलां थंय पेंटंट मेळ्ळली ती म्हाका आनी काय ये न्ही पातोळी माई ना मम्माये अर्ध गंटे रेत म्हणून चमकलेली आनीक हे आयलेलें ना म्हाका तर गाबरी दवचे सूर जाला खंय गेला की कसं की म्हूण त्या नैशी गड भरून बंगार घालून गेलेली ती म्हाका ताजे जोऱ्यात येचून सूर जाला थिक्क कोणी व्हरन ती म्हणचे गॅरंटी म्हाकास मात्र त्या बंगारा खातीर पुणी तिका व्हरतात की म्हणून हो होय बालू माम हांव पळयलां मायेन गळ भरून भांगर घालून गेनाशिल्ली हांव येवनशें पुरो म्हणलें केलें घर कडेन शे कसं करचें बालू माम पोलीस कंप्लेंट दिवया की पोलीस कंप्लेंट सकट नाक की म्हण माये म्हाका एक शेर धैर्य आस कसं म्हणल्यार रे एका चोळतीक कोणी उकोळण हेल्ला आसला रे तो तिगेल किरकिरी सैसून घेता त्यानशी वापस तो आज हांगा घरकाड हाण घेवन सोडता म्हणून हे लायकच मारया तिके दित की आमगेल गुंडा खेळूक दिवे आशिल्ले हे खेळची वस्तू नाही माये हे वत्तिल्यार कसं जाता म्हूण गोतोस तुमकां कसं ना तसं कसं जाता हांदी पळयता अय्यो कशी वतूच म्हूण पळयतना हांव वतून सोड मो ताका लागून घाय जाल्यार कसं करचें शाबाश पातोळी माये शाबाश हे कोण बा हांव माये तुमगेल एरियाचे इन्स्पेक्टर तुमी कोणाक मारला म्हूण गोतोस की तो मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल तागेलें नांव गुंबळा म्हूण सांगून
आम्ही बरे तक्काची सुद्दीत आशिल्ले सुमार दिवस लागून तागेले बरे मस्त पेंडिंग केसेस आसा म्हणून अशींची आम्ही ताका फॉलो करता आसतना तो मार्केटान आसा म्हूण कळ्ळें. मागीर थंय तरकारी विकतालो माम्मान तुमकां ताणें उकोण घेवन हेल्लें पळयलें काय ताणें आमकां तशी सांगलें. आमी तशें जावन ताका फॉलो करून 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 हांगा बरें आयलें ती. तुम्ही एक चांग काम केलें माये. तुमगेले निमित्त आमकां मस्त उपकार जाले. धन्यवाद. पोलीस मम्मा म्हाका सोडाती. तुम्ही हांगा दखून पत्तोळी मायेक सोडेसी निदल आसल्यार बरें हांवची तिगेल घरकडेन सोण येवचेर आशिल्लो. तितले किरकिरी जालें म्हाका. ಹಾಂ ನಾ ಮುಟ್ಟಲ್ವಾ ಏ ಹೋಯ್ದ ತವಳ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಚೆ ಉತ್ತರ ದೀನಿ ತುವ माये तुम्ही मिगेल पय्याक गोली मारचे पशी मिगेल हर्देक गोली मारत आशिल्ले. ಯಾರೇ ಗುಂಬ್ಳ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಈತೆ ಹಂಪಳೆ ಐತಿ ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು हो पत्तोळी आईल गो तू. हांव तुगेलगोस्कर मस्त टेन्शन घेतलां हांगा गोतस्वा. हे कोणाक कापून हाडला तू पत्तोळी. हांवची पोलिसाक कंप्लेंट दिवचेर आशिल्ली मो. आतां पळयल्यार पोलिसान घरकडे येवन तू कापून हाडला. ಟೆಂಪುರ ಹಾಂ ಮಾಗೀರ್ सांगते म्हाका जोर भूक ಇದಲ್ಲ सीतस्वा बालू मम्मा तुमगेल बायल पत्तोळी मायेन कसन काम केलां म्हणून गोतोस की तुमकां. तें मागीर हांव तुमकां दाखयता व्हिडिओ तांतो पळया ती. तिगेल्या पराक्रमाक मेच्चूंक न्हू आमी तिका शौर्य प्रशस्ती दिवचें म्हूण लेखलां. ओ वय इन्स्पेक्टर मामा. कंग्रॅच्युलेशन्स गो पत्तोळी. व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. केदनाय खंय गेल्यार कसं पूण एक येडवट करचें आशिल्लें. आज एक फर्स्ट टायम कशें की चांग काम केलां म्हणटास इन्स्पेक्टर. ताका म्हाका खुशी जालें. तुम कशें कट गोतोस खंय न्हय पत्तोळीन कसन कसन काम केलां म्हणून. तुमकां पत्तोळील काम इश्ट जालें आसल्यार आमगेले हे व्हिडिओक एक लायक बटन ओत्ती येती. तशींची कोण कोण पत्तोळी माय यूट्यूब चॅनल सब्सक्राईब करणे की ताणे आत्ता वचून सब्सक्राईब कराती. तुमगेल अभिप्राय कसं आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाती. आणि हे व्हिडिओ तुमगेल फ्रेंड्सांक आनी शेअर करून आमकां सपोर्ट कराती. आमी एक प्रश्न निमगीता ती ताजे उत्तर तुम्ही कमेंट सेक्शनांत दिवका. आईची एपिसोडाचे प्रश्न कसन म्हळ्यार आमगेले हे एपिसोडांत आशिल्ले चोरल नांव कसं हाजे उत्तर तुम्ही कमेंट सेक्शनांत बरं येते.